सोनवार 30 डिसेंबर मुखेल वोड देवाचो आशीर्वाद ताचेर आसलो। नियाळाक आदार। आज आमी पवित्र गरोब्याची परब समारंभताना आमच्याच गरोब्याचेर नदर मारुया। कोविड ही मारेगात पिडा येत पासून जायती आमची तरणाटी मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक उर्बाच दाखयनात। थोड्यांक आजून तांची आवय बापूय तांच्या पाठीक लागोनात ना म्हूण तांकां उत्तेजन पासून दिनात। आपल्याक जाय थंय जावं मुवीक, खेळूंक, पिकनिक्स, भोंवडी होरां भायर व्हरतात, पूण मिसाक येवंक आडखड जाता। ट्युशन्स, म्युजीक, स्पोर्ट्स हें गरजेचें, पूण व्हडतें मिसा बलिदान। आयच्या वाचपांनी संवसार आनी ताच्या बुलवण्या पासून पयस रावंक मागता आनी देवाचे येवजणेक उक्तो रावंक आपयता। कारण संवसारांत पासून मेळटा कुडीची लोभी आशा आनी बोडाय, मर्यादी भायल्यो वंदोवण्यो। दुसऱ्या वाचपांत आना एक प्रवादीन आपलें जिवीत देव तेंपलांत सारता। ताचें जिवीत देव तेंपलांत लिपलोलें। जेजूचें जिवीत 30 वर्सां पासून लिपून आसलोलें। आना मागणें उपास करून देव जाणवायेन वाडली, बाबार्थान जियेली आनी जेजू बाळकाक रूप पळोवंक पावली। जेजूय आपल्या वडिलां सांगाती मागणें उपास करून कुडीन आनी जाणवायेन वाडलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता। भाग्यवंत मारिया गोरेटी मिसाच्या बलिदानाच्या मोगान लासतालें। जेजूच्या मोगान तें पडलोलें। त्या पासत सर्गीचो मुकूट तिका फावो जालो। आमच्या भुरग्यांक देवाचे जोरी सोरशीं हाडून बाबार्थान जाणवायेन वाडोवया। म्हजो थाराव एका तरणाट्याक तरी म्हज्या सांगाता मिसाक येवंक हुस्कायतली।